ओन्सलो फिश सेंटर मागीर कितें खबर कशें चलता बिजनेस बरो दिसलें तुवें गोंयकार हिंगा बिजनेस घालपा लागला आनी चड फुडें वचपा लागला म्हटल्यार कितें अशी आयडिया येयलें ना ही आमची पोलीस साकून विश आसलेली रे म्हाजे आनी म्हाजो पळय आमिगो आहा तो हां यो यो हय ग्लॅम ट्रावास्को कितें म्हणटा बाबा तुजें नांव म्हजें नांव ग्लॅम ट्रॅवासो आमचे चडशे नुस्तें श्रीलंकाक साकून येता आनी थोडें नुस्तें येता आमचें हिंगासोली लोकल आहा पळय तें हय आमकां श्रीलंका नुस्तें म्हणजे आमच्या गोंयकारांक आवड म्हणजे खंयचें नुस्तें मानता पळय तें हाडलेलें आमकां सोमदाय आहाय हय मागीर आमचो तामूस आहा हां चोणोक आहा कोंकोर आहा हय मागीर आमचो हें आहा आमकां कितें म्हणटा कोबिया ओन्सलो फिश सेंटर मागीर कितें खबर कशें चलता बिजनेस बरो दिसलें तुवें गोंयकार हिंगा बिजनेस घालपा लागला आनी चड फुडें वचपा लागला म्हटल्यार कितें अशी आयडिया येयलें ना ही आमची पोलीस साकून विश आसलेली रे म्हाजे आनी म्हाजो पळय आमिगो आहा तो हां यो यो हय ग्लॅम ट्रावास्को कितें म्हणटा बाबा तुजें नांव म्हजें नांव ग्लॅम ट्रॅवासो आमचे चडशे नुस्तें श्रीलंकाक साकून येता आनी थोडें नुस्तें येता आमचें हिंगासोली लोकल आहा पळय तें हय आमकां श्रीलंका नुस्तें म्हणजे आमच्या गोंयकारांक आवड म्हणजे खंयचें नुस्तें मानता पळय तें हाडलेलें आमकां सोमदाय आहाय हय मागीर आमचो तामूस आहा हां चोणोक आहा कोंकोर आहा हय मागीर आमचो हें आहा आमकां कितें म्हणटा कोबिया